दुयेंसी आयलो आनी ताणें म्हळें की आपल्याक राजाक सारको करपाचो उपाय खबर आसा. मंत्री सेनापती राज्याच्या सगळ्यांक ताणें लागीं गेले आनी तांकां सांगलें तुमी एका अशा मनशाक शिकून हाडात जाका कसलीच चिंता ना आनी जो कसल्या परिस्थितीत खुशाल रावंक शकता. ताचे कपडे घालून राजा ताच्या हातरुणार एक दीस न्हिदलो जाल्यार दुसरे दिसा सामको निवाडलो. जालें सगळे लोक कामाक लागले. सगळे राज्यान सोदात सोदात फिरून बोवाळ जालो पूण असो मनीस खंयच मेळना. शेवटाक बेजारून मंत्री आपुणूच भायर सरलो. असोच बाजारांत वता वता ताका एक जाणटो गिरेस्त दिसलो. तो लोकांक तांदूळ दाळ पयशे वाडटालो. मंत्र्याक चिंतलें हो गिरेस्त सामको खूश दिसता आनी पयशे आसल्या कारणान चिंता बी कांय नासतली. हाजोच एक कुर्ता आनी हातरून मागून घेवया. मंत्र्यान थारायलें. इतक्यान ताणें पळयलें की एक गरीब मनीस ताका पांयां पडत आसतना वचूंक लागलो. गिरेस्ताक आयलो ना आनी आपूण दान केल्लें सगळें सामान काडून घेतलें आनी ताका जोबत्यांनी पडलो. हें पळोवन सामको बेजार जालो. असोच फुडें वता वता ताका एका न्हंयच्या देगेर एक फकाणेर लोकांक हसताना दिसलो. मंत्र्याक दिसलें की हो सामको सुखी. ताणें एका लागींच्या मनशाक विचारलें आरे बाबा हो कोण रे? ताणें म्हटलें हो फकाणेर गोबर. आतां तूं हाका खुशाल पळयता. रात जाली की हो सोरो पियेता आनी हेच्या धुमशानाने लोकांक नाका शेवट करता. हें आयकून मंत्र्याक आशाच सोडली. असोच एक दीस वता वता ताका एक फकीर जाणटो दिसलो. जाणटो फकीर दिसलो. तो झाडा मुळांत पडून व्हडल्या व्हडल्यान आसतालो. मंत्र्यान ताका वचून विचारलें आरे बाबा तूं इतक्या व्हडल्या व्हडल्यान कित्याक हांसता? त्या फकिरान म्हळें हांसता कित्याक हांसचो ना? सगळो संवसार एक सारको घुंवत आसा. झाडाची पानां पडत आसा. वत पडत रावता. हे सगळें दोळा मुखार पळोवन म्हाका हांसूं येता. पूण अशें हांसून कांय जायना. तूं काम बी कांय करिना? मंत्र्यान त्या फकिराक विचारलें. काम कित्याक करिना? सकाळीं उठता आनी न्हंयचेर वता. थंय लोकांक न्हांवन धुलेताना पळयता. तांच्यो गजाल्यो आयकता. ज्या दिसा जेवंक मेळटा त्या दिसा जेवता. जेन्ना भोंवपाचें कशें दिसता तेन्ना भोंवता. कसलोच हुस्को ना. मंत्र्यान मनान म्हटलें इतक्या दिसा मागीर सारको मनीस मेळ्ळो. ताणें त्या फकिराक म्हटलें आरे बाबा तुजे आंगावयल्या कपड्याचो म्हाका इल्लो कुडको दिता? मागता तितके पयशे दिता. हें आयकून तो फकीर व्हडल्या व्हडल्यान हांसपा लागलो. म्हणपा लागलो आरे बाबा एका दिसा म्हाका एका मनशान चादर दिल्ली. ती हांवें एका भिकाऱ्याक ती उडयली. कपड्याच्या भानगडीन हांव केन्नाच पडना. मंत्र्यान मनान म्हटलें आरे देव कसो कसो एक मनीस मेळ्ळो जाल्यार तो कपडेच घालिना. आसूं ना जाल्यार आसूं तुज्या हातरून तरी म्हाका दी. हें आयकून फकीर आनी व्हडल्या व्हडल्यान हांसपा लागलो. म्हणपा लागलो 40 वर्सां जालीं हातरून म्हणटा तें हांव नकळोच. अशें म्हणून मंत्र्यान मनान म्हटलें शी. आनी त्या फकिराक म्हळें आरे बाबा तूं आनी बरो मरे. कपडेय ना हातरुणूय ना तूं दुयेंस बी पडना. फकिरान म्हळें दुयेंस म्हटल्यार कितें? जे लोक दुयेंसाची चिंतता तांकां दुयेंस जाता. अशें म्हणून झाडाक फट टेकून तो व्हडल्या व्हडल्यान हांसपा लागलो. मंत्री हताश जावन राजमहालांत परत गेलो आनी सगळी हकिकत राजाक सांगली. सगळें आयकून राजान ताका परत धाडलो. हांगा सगळ्या दरबारीक चिंतलें आतां राजा वाचोवपा सारकें कांयच उरलें ना. हांगा राजा बसोन घेवचितालो. हांव राजा हांकां कसल्याच गजालीची उणीव ना. खाण आसा पयशे आसा कपडे आसा तरी म्हाका दुयेंस जालें आनी तो फकीर फक्त झाडा मुळांत पडून आसता. ताचे कडेन कांयच ना तरी तो दुयेंसाची पर्वा करिना आनी हांव राजा असून दुयेंसाक भिता. शी. अशें म्हणून दुसरे दिसा ताणें आपल्या सगळ्या दरबाराक आपयलें. तांकां म्हळें सगळे मूर्ख तुमच्या कडेन कांयच करून जालें ना. पूण पळया कांय वस्तुवेक स्वताच दूर केलो आनी फाल्यांच्यान